म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी एक पळयलां की जांचे कडेन आहा तरी पूण तांचे कडेन नाचलेलेच भाशेन ती खूब पाटी वागतात. आतां नाचलेली ती म्हणना तूं तांचे कडेन ना, हातून फरक आसा. तांकां आनीक जाय, पूण हांकां कोण दितलो? देवाचेर ती पातयेवन आसात. दुसऱ्यांचेर ती पातयेवन ना, देवाचेर आसात आनी देव तांकां त्या प्रमाणे दिता. हे भाशेन आमी पळयलां. आनी पयले वाचपान आमकां कितें सांगलां? आमी तो जेजू क्रिस्ताचो वें आसा जाल्यार आमी सगळीं पातकां करचें ना. आमचें जिवीत जेजू सारकें जावंक लागतलें आनी बऱ्या कोन्यांनी, उतरांनी आनी सालींत आमचें जिवीत सारतलें हांव. हो सांत पळय आसा आयज, ताचें नांव निकोलास तोलेंतिनोचो. तोलेंतीन एक गांव आसा सकयल बारी म्हणटा पळय थंयचर इतालियान. ताची पाय माय बरी जाणटी आसलेली, पूण ताणें निकोलास बारीचो पळय आसा, सांत निकोलास बारीचो आसा, ताचे कडेन मागणें केल्लें, आमकां एक भुरगो फावो कर म्हणून. जालो. पूण हो भुरगो एकदम हुशार आनी भक्तिवंत आसलेलो. इतलो भक्तिवंत की 18 वर्सांचो आसतना ताणें आगुस्तीन ते संस्थेन एकदम कडक शिस्त आसलेली ती, थंयसर ताणें प्रवेश घेतलो. पूण हाच्या आदीं कितें जालें, ताका पाद्रीपण मेळोवपाक थंयसर ताका 18 वर्सांचोच आसतना कॅनन गेलो. हांगसर कानन आसतात न्हय ते भाशेन. आनी ताका आतां तो बरो चोडटलो आसलेलो, म्हणजे धर्माचे बाबतींत आनी इगर्ज मातयेन. फुडें बिशप जातलो हे भाशेन आसलेले. हुशार आसलेलो, एकदम भाग्यवंत मनीस आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपी. पूण ताका एक स्वप्नांत आनी एक पाटी जेन्ना एक पाद्री प्रवचन करतालो तेन्ना ताका अशें सांगलें, ह्या संवसारांत आमी तर सगळें घेतलें आनी आयचें वाचपाक सांगता ते प्रमाणे तर आमकां फुडें आनी कांय मेळचें ना. तर ताणें तें भितरल्यान सगळें पळयोवन सगळें सोडून ते कडेक कडक संस्थेन प्रवेश घेतलो. आनी थंयसरूय तो एकदम बरो आसलेलो, सारको भक्तिवंत आनी सगळें बरें जातालें. पूण गरिबांचो तो मोग करतालो. आनी एक ताचें आसा, सगल्यो त्यो ताच्यो करण्यो आसलेल्यो त्यो तो पुलगोरींतल्या ओतम्या पासत मागतालो आनी ताका सुटका मेळताली. देव ताका म्हणजे विजनांत म्हणजे भितरल्या भितर दाखयतालो कशे भशेन इतल्या लोकांक थंयसरले सुटका मेळिल्ली आसा. आनी जेन्ना तो मीस भेटयतालो ते सदांच तो तांचे पासत भेटयतालो आनी हे भाशेन ताका सुटका मेळताली. ताका आपोस्तल म्हणूंक लागले पुलगोत्रींतल्या ओतम्यांचो. इतलो तो फामाद जालो. आनी मागीर मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री ताच्या फोंडाची जावंक लागल्यो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां प्रत्येकान देवान आपोवणी दिलेली आसा. जेजू सोबे आमचें जिवीत एकवटोन जेजू आमचें सोबें जिवंक, आमच्या उतरांनी कोन्यांनी सालींतल्यान. आनी अशें जालें की ना, मागीर बाकीचें सगळें देवूच आपले मोहिमे पासत करून घेता आनी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करता. तर आमच्याय मदें तशेंच घडटा. तें उदीक घडच्याक आमी आतां थोडो वेळ मागण्यांत रावया आनी आमचें जिवीत जेजूक पूर्णपणे ह्या मिसांत भेटोवया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येवन आमकां जिवीत दोत्ता. आनी हें जिवीत आमचें न्हय, तें ताचें जिवीत. सुस्कार आसना जाल्यार आमी आमचें जिवीत जिवंचें ना. पूण आमच्यान तें आपलेपणान जिवंक जाता. पूण आपलेपणान जियेली म्हणटोच आमकां खूब अडचणी जावंक लागतात आनी संकश्ट आमचेर कोसळोंक लागतात.
तर हें सगळें जालें म्हणटच परतून आमी जेजूच्या ताब्यांत तें सगळें केलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. आनी आयज आमचे भितरले अंतस्करण आसा तितलेंय तातूंत आमची चिंतनाची चाल, उतरां, कोन्यो सगळें जेजूक भेटोवया. आनी हे भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें अदीक ताणें घडोवन हाडचें म्हणून आतां आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पुया. आमेन.